पणजे पर्वरी मांडवी पुलाच्या रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर भाजी फळां फुलां विकप्यांचेर पणजे पुलिसांनी कारवाय केली। फाटल्या 5 वर्सां परस अधिक काळा सावन आमी ह्या सुवातेचेर वेवसाय करतात। आयज मेरेन तांकां कोणेच हरकत घेतिल्ली नाशिल्ली। चवथ तोंडार आसतना आमच्या पोटाचेर हात घालपाचो हो यत्न केला। हे कितले योग्य आसा असो प्रश्न थंय आशिल्ल्या विक्रेत्यांनी उपस्थित केला। तशेंच गोंया भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याचेर परिणाम जाता म्हणूनय तांच्यांनी खंत उक्तायल्या। एक जाता ती लांबाणी ना करूं ना अजून तिंका सगळ्याक जागो जाल्यार हांव खंय वचपाचें। हांव एकेच कडेन हांगाच आसता इतकी वर्सां जालें। कोणाकूय वटेन वयता तो लोक सांगता तूं एकल्याच आनी फुलकारां आसता। हांव एकल्यार आतां ही पळय ती हांगासर भरल्या सगळ्या जाणां म्हूण हांगा सोड ती थंय विकता न्हू तिंच्या फुड्यान हांव वचना। मागीर ती म्हाज्या फुड्यान कित्याक आतां हो बाजार केला तेंच्यांनी सामको सगळ्यांना येवन। म्हळ्यार तिंका थंय श्रमशक्ती भवना कडेन शॉपां आनी सगळें हांगासर वयता वयता थंय तिंकाच आतां सगळें राजूच जालां लांबाण्यांचे गोंयकारां बेश्टी नांवां। 5 वर्सां गिरायक जाता तुमकां जाता जाता हांगा मातशी रेट मेळटा म्हणून हांगा येता। असो एक गोश्ट आयकपाक येता की आतां भायले लोक हांगा कोण तरी बसता गोंया भायले आनी ताका लागून तुमचे गिरायक गोंयकारांचे खंय तरी आतां हांगा सगळ्याक माटो घातलेलो भाशेन जाला न्ही सर। आमकां गिरायकूच लागना म्हणून हांगा येयला हांगा येता म्हणटा आमकां आसकोड पडटा म्हणटा आमची दिसना म्हणटा कितें दवरता तें। कितें सांगूंक सोदता CCTV वचून सरकाराक हे भायल्या लोकांक हे सगळे लोक तो आपली सत्ता करता हांगा म्हणजे आदले स्वतंत्र जाला कशें नात आमचो देश अजून पासून अजून आमी पारतंत्र्यान तुका हाका दिसता म्हाका जाल्यार। 15 वर्सां जालीं। तुमी आतां रस्त्यार रावन ते विकता तेका गाडी खंयची फास्ट केली एक्सिडेंटूय जावंक शकता लोकांचो ताका जबाबदार आतां कोण आसता? आमी तशी बाबा मोदी वचना आमी अशी कडेक रावनूच विकतात। पूण आतां हालीं तेंपार पयल्या दिसान दीस तुमच्या सगळ्या दुकानां मदींच पावल्या रस्त्यार। ही आतां भायल्यान मदीं पावले न्हू रस्त्यार। आमी आमचो वेपार सुद्दां घरा कडेन दवरून हे जायत घेवन येता आनी कांय ना। आतां 4 दीस जाले हांव तवशी आनी घोसाळी विकता आमची जाल्यान ती।